शुक्रवारी कर्नाटकाचो अर्थसंकल्प झालो आणि त्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यानी जे कर्नाटकाच्या वाट्याचे 3.9 TMC पाणी आसा ते पाणी वळोवपा खातीर सर्व तयारी केल्ली आसात। तेज्या खातीर तेंच्यांनी काही अटी दवरून कंत्राटदार ही नेमलेलो आसा, मात्र ते केंद्र सरकारान तेंकां पर्यावरण परवानो दिवना अशें आसतनाही ते त्यांनी कामा खातीर काम करपा खातीर आणि म्हादईचे जे पाणी आसा कळसा पंढोरा प्रकल्पाचे ते वळोवपा खातीर तेंच्यांनी पूर्ण तयारी केली आसा। तशें तेंच्यांनी ते अहवालात म्हटलेले आसात। जर आयज सेंट्रल गव्हर्नमेंटान तेंकां परमिशन दिलें तर ते फाल्यां पासूनही काम चालू करू शकतात अशी स्थिती सध्या तेंच्यांनी तयार करून ठेयल्ली आसा। मजगतीं हे विशीं विचारल्यार गोंय सरकार ह्या विशयाचेर बेफिकीर आसा अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार उलयलो। कशें आसा की कर्नाटक सरकार जे आसा हे कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे काम जे आसा ते पूर्णत्वा कडेन व्हरपा खातीर तेंची पूर्ण तयारी आसा आणि त्या उलट आमचे सरकार जे आसा ह्या बाबतींत खूब बेफिकीर आसा। 3.9 TMC पीठ पाणी जे आसा हे आमच्या गलथानपणा खातीर कर्नाटकाक मेळ्ळेलें आसा आणि आता कळसाचे काम जे आसा हे पूर्ण जाले। ते काम पूर्ण करता आसतना तेंच्यांनी रितसर जे परवाने आसा हे कसलेच न घेता हे काम जे आसा ते फुडें हेल्लेलें आसा। आता कशें आसा की अर्थसंकल्पान तेंच्यांनी तरतूद करून फुडली जी तेंची वाटचाल आसा त्या दृश्टिकोनातून तेंच्यांनी ती सुदृढ केल्लेली आसा। गोवा सरकार जे आसा न्हू ते खरें म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयान आता वेकेशनाक वयच्या पयलीं ही याचिका जी आसा गोवा सरकारान दाखल केल्ली ती सुनावणेक येवपा खातीर आपले दबाव तंत्र तेंच्यांनी काय धाडूंक ना आणि कर्नाटकान ही ती सुनावणी जावचीच ना हे दृश्टिकोनांतल्यान जे प्रयत्न केल्ले ते फळादीक जाल्लेले आसा। आमी खंय तरी कमी पडटा म्हणूनच ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो घडत आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।